नमस्कार. टिकटॉक कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. आयची आमची टिकटॉक कार्यावळ सध्या झुमाचेर जाता, कारण विशय तसो आसलो अर्जंटली घेवपाक जाय आसले, कारण शुक्रारा एक कॅबिनेट जाली आनी कॅबिनेटान मुख्यमंत्र्यान बसकेट डिस्कस करून 3 सर्क्युलरा इश्यू केली. एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे, एक पंचायत आनी एक म्युन्सिपालिटीच्या अंडर. आनी तितूंतल्यान जी घरां 1972 1972च्या सर्वे प्लॅना भितर आसा त्यांच्या बद्दल ही आसली. पण मातशे कन्फ्युजनूय लोकांमदी जालें की ही सर्क्युलरा उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत घरां आमची लिगल जातली वा टायटल ओनरशीप मातशी कन्फ्युजन जाली. सो ते समजून घेवपा खातीर हो इंटरव्यू आमी घेता आनी तेजेर उत्तर दिवपाक आनी ते एक्सप्लेन करपाक आमच्या वांगडा आहा गोंय राज्याचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जॅकीस बाब. सर, वेलकम तुका. थँक्यू लोकी. असं विषय हे हा आताचो विषय 3 सर्क्युलरा. तुमकां सर रेव्हेन्यू लागता, पण दोन्ही विषय म्हणजे बाकीची 2 सर्क्युलरा कनेक्टेड आहा. सामको लोकांपर्यंत पावपाक जाय की ह्या सर्क्युलरांचो अर्थ कितें. हे केले उपरांत तिचे घर त्यांच्या नांवार जातले, टायटल वा जमनीचो स्टेटस बदलतलो वा कित्या खातीर काडला. लोकी, फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सांगपाक म्हणजे लोकांनी घरां बांदिल्ली जी प्रायर टू द फर्स्ट सर्वे जो 1972 पयलो जालो, तांची घरां आशिल्ली. आता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान 2007 ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडिल्लो, जे म्हणटाले की कोणाचे एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा प्रायर टू द फर्स्ट सर्वे, वो 1972 पासून जाल्लो, कंप्लीट जाल्लो पळय तो, आनी जी घरां जी स्ट्रक्चरां सर्वे प्लॅनाचेर लागलेली, फॉर्म 1 and 14 लागलेली, डी फॉर्माचेर लागलेली आनी सर्वे प्लॅनान दाखयताली, ह्या असल्या स्ट्रक्चरांक जेन्ना कोणूय परतो रिकन्स्ट्रक्ट करूंक येता, ताका परती सनदाची कन्वर्शन सनदाची गरज ना म्हूण असो सर्क्युलर आशिल्लो आमचो. पण तातूंत रायडर आसलो, लँड शूड बी इन अ सेटल्ड झोन, इट शूड बी लेस देन 1000 स्क्वेअर मिटर्स, आणि स्ट्रक्चर जो आसा शूड कवर मोर देन 25% ऑफ द प्लॉट एरिया जोणाचो आसा पळय तो. आता कितें जातालें, केन्ना केन्नाय कोण रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदतालो, तो जेन्ना म्युन्सिपालिटी या पंचायती कडेन वतालो, ते तांकां परते कन्वर्शन सनद धाड म्हूण सांगताले. आता तेन्ना आदी प्रायर टू 1970 लोकां कडेन एकाद्रे कन्वर्शन कांय नाशिल्लें. बरोबर. सो वो सर्क्युलर जो काडिल्लो वॉज क्लॅरिफाईंग दॅट तुजें जें ओल्ड स्ट्रक्चर आसा 1972 हाज्या पयलें, आनी तुजें घर आसा आनी जेन्ना तूं रिकन्स्ट्रक्ट करूंक एकाद्रे येता तेन्ना तुका परती कन्वर्शन सनद घेवपाची गरज ना म्हूण. सो ह्या खातीर आतां आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडला क्लॅरिफाईंग दी ओल्ड नोटिफिकेशन. आमचे 2007 एक नोटिफिकेशन काडिल्लें अंडर Section 35 of the Land Revenue Code, which were exempting this class of structures which were existing prior to the first survey plan, which were there on the survey फॉर्म 1 and 14, फॉर्म डी आणि ओल्ड सर्वे प्लॅनाचेर, फर्स्ट सर्वे केला पळय त्या प्लॅनाचेर जी एक्झिस्टिंग आशिल्ली ताका आमी एक्झेम्प्ट करपाक अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. सो नोटिफिकेशन काडिल्लें अंडर सेक्शन 35 exempting these type of structures from the requirement of conversion सनद. सो हें जें आशिल्लें तें आमी 2007 काडिल्लें, बट लोकांक स्टील कन्फ्युजन जातालें की आपूण आतां परतें म्हजें रेनोवेट करता, ताका थोडें एडिशन डिलिशन करता फॉर द मेन स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी देर, कोणाचें डायलेपिडेटेड जालां तांकां परतें रिकन्स्ट्रक्ट करूंक जाय. सो जेन्ना ते पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीन वताले तांकां हें कन्फ्युजन जातालें. ऑथॉरिटीजूय एकाद्रे तांकां सांगताले ना तुमी परतें कन्वर्शन सनद हाडपाक जाय. सो आमी हो जो आतां सर्क्युलर काडिल्लो आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान dated 24/7/25, it only clarifies the earlier position saying that this type of structures which are already there in which were shown in the survey plan and which are there in form 1 and 14 and on the D form are exempted from getting a fresh conversion sanad.
subject to the condition that maximum area of the plot can be up to 1000 square meters and the structure should cover more than 25% of the plot area. हातून आमी कितें केला, कोणाकूय आतां कन्फ्युजन जाता जाल्यार ताणे आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन एप्लिकेशन करचें. देर इज अ फॉर्म 1 आमी दिला सिंपल फॉर्म फॉर्मेटान. त्या फॉर्मेटान तांणी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करचें आनी डेप्युटी कलेक्टर वील एक्झामीन द फॉर्म विजावी ताचे रिक्वायरमेंट, ते सर्वे प्लॅनान आसले काय ना, ताजी एरिया सारखी आसा काय ना ते पळोवन बेस्ड ऑन द डॉक्युमेंट्स विदिन 7 days he will issue him a certificate saying that this structure was existing in the survey plan prior to so and so date and it is exempted from a fresh conversion sanad. ओके सर, आणि ताका दोन जी जोडून सर्क्युलरां येयली पंचायत डिपार्टमेंटाची आणि म्युनिसिपालिटी, तेजो हे कित्याक म्हणून येयलो, ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट इश्यू करतले, सो हे दोन पंचायतीची सर्क्युलर तेजो अर्थ कितें? आता कितें जाता, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल डील्स ओनली विथ द कन्वर्शन आस्पेक्ट. वेदर आता तू एक घर बांदतलो रिकन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार ताका चेंज ऑफ यूज ऑफ लँड लागता, ताका कन्वर्शन लागता. सो कन्वर्शन सनद घेवपा खातीर ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन येता, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येता. आता ही जी घरां आदली जी आसा ताका आमी ह्या सर्क्युलर प्रमाणे आमी म्हणटा दे आर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग a conversion sanad, again they are exempted. आता जेन्ना तू रिकन्स्ट्रक्शना खातीर म्युनिसिपॅलिटीन ना जाल्यार पंचायतीन वता, सो पंचायत कित्याक दे आर द वन्स हू इश्यू द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. सो जेन्ना तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय तेन्ना तो हो प्रश्न येता की तुवें बाबा कन्वर्शन सनद घेतला काय ना. सो आमचो सर्टिफिकेट जी मामलेदार कोणाक जाय ताजेन वचून आमच्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन ही कन्वर्शन ही सर्टिफिकेट जी क्लॅरिफायज दॅट तुका आनी कन्वर्शन सनद परची घेवपाची गरज ना म्हूण ही घेवन ताज्यान आयदर पंचायत सेक्रेटरी ऑफ द कन्सर्न पंचायत ना जाल्यार चीफ ऑफिसर आणि सीसीपी कमिशनरा कडेन वचूं येता आनी सांगूं येता की बाबा ही आमकां सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरान दिल्या, हे म्हजें घर 1972 पयलें सर्वे पयलें आशिल्लें, आमकां आतां एक सर्टिफिकेट दी. आनी तांणी तांच्या सर्क्युलरान दोगांयनी डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर पंचायतीनूय ऑन द सिमिलर लायन्स एक फॉर्मॅट दिल्लो आसा फॉर एप्लिकेशन any for the certificate which will say that yes, based on the circular issued by the revenue department and based on our verification, this house is assessed for house tax and it was existing as a legal structure from prior to 1972. अशें म्हूण तेही तांकां सर्टिफिकेट दितले. इन केस ही वॉन्ट्स अ सर्टिफिकेट, आमी कोणाक फोर्स करिना वचून ही सर्टिफिकेट घेवपाक. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज स्वताक कोणाक जाय बाबा आपणाक कन्फ्युजन जाता, फाल्यां आपूण केन्नाय म्हजें घर रिकन्स्ट्रक्ट करतलो, म्हजें आदलें घर आशिल्लें बट म्हाका रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय जाल्यार म्हज्यान ते एप्लाय करून ही पयली सर्टिफिकेट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान घेवं येता आनी ती घेतल्या नंतर म्युनिसिपॅलिटीक नाल्यार पंचायती कडेन वचून तांची सर्टिफिकेट घेवं येता की म्हजें घर बाबा हें आशिल्लें, इट इज assessed for house tax and it was a structure which was existing prior to so and so म्हण ते स्ट्रक्चरा बद्दल ते दितले म्युनिसिपॅलिटी आणि पंचायत. असं हितून आता खुबशीं घरां अलवारा वा खुबशीं घरां भाटकाराच्या घरान आसता, इवन केन्ना केन्ना भाटकाराकूय ह्यो गजाली जाय पडटा, पण जेन्ना भाटकाराच्या बी हितून आसता थंय कितें लिगल हें येवपाक शकता, ऑब्जेक्शन वा त्या ऑब्जेक्शनाक मार्क खंयच्यान मेळटा? हे सर्क्युलर जे आसा इज व्हेरी क्लियर, इट इज फॉर दी ओनर ऑर दी ऑक्युपंट. वी आर नॉट डिसायडिंग द ओनरशिप ऑफ एनीबडी. तांचो प्रोसेस जो आहा तो उरतलो, बट एज फार एज द जमीन is concerned, as far as the structure is concerned, the certificates as per the circular will be issued. We are not deciding anybody's ownership here. As per the circular, ही फकत घरां जी आशिल्ली are to be considered as settled. हे सर्क्युलर बेसिकली काडिल्ले आसा गव्हर्नमेंटान सामान्य लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हण. लोकांच्या मनान कन्फ्युजन आसता आनी खूब तरेक लोकांक कन्फ्युजन जाता की आपूण आतां पंचायतीन वतलो, म्युनिसिपॅलिटीन वतलो, ते आमकां परते सनद हाडपाक लायता. सो सनद वो गरज ना म्हूण ऑलरेडी अंडर सेक्शन 35 ऑफ द LRC नोटिफिकेशन काडिल्लें.
ओके. बट तरी सर पण आणि थंय मिसइंटरप्रिटेशनूय जाता लोकांचे. हय. सर आनी एक गजाल आतां गव्हर्मेंटान अनावन्सू केला मंगळार म्हटल्यार लिगलायज करपाची बी घरां बील हाडटा तांकां हे कितें कनेक्शन आहा की तेका भितर लिंक जाता की तो कंप्लिटली वेगळो विशय? ही घरां जी आहा प्रायर टू 1972 which are shown in the survey plan which are there in form 1 and 14 reflected in the D form. ही घरां, as far as the structures are concerned, the certificates are being issued by both the director municipal administration and director urban development and your director panchayat. म्हणजे respective हो circular गेल्ले आसा to the all the panchayats and the municipalities and CCP. So as far as the structure is concerned, certificate will be issued as per the form which has been annexed to the circular. कि यह particular structure was in existence prior to so and so date. It has been assessed for house tax, and for all purposes, it is a structure which can be considered as a legal structure. So लोकांक असो भंय पडपाक जायना बाबा आमची आदली घरां आसा ताचे वयर आनी सदांच कोणूय मोडपाचे मोडपाक शकता कोणाचे वा मोडपाची ते भंय हे तो भंय ना, येवपाक पण जायना. टायटल इश्यू आहा तो वेगळो हँडल करपाचो तो ह्या टायटल इश्यू इज सर्टिफिकेटान अ ते डिफरंट इश्यू सॅटिस्फाय ऑल करिना. टुगेदर. ह्या सर्क्युलरान खंयचोच कोणाचो टायटल बिटवीन द ओनर ऑक्युपंट टेनंट आमी त्या विशयान वचना ह्या सर्क्युलरांनी. बट वी ओके. ओनली गिव a sort of a confidence to people that all these houses which were there prior to a particular date, they don't require fresh conversion sanad in case the owner or the occupier applies for such a particular certificate and then goes for construction or reconstruction. ओके. सर आनी एक गजाल हे जे कोणी वयता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येता ऑर पंचायती कडेन वयता ही आपल्याक सर्टिफिकेट इश्यू कर म्हणून ताका खंयच्यानूच ऑब्जेक्शनाचो बी हे लुपोल हा जर कोण तरी भाटकार ऑब्जेक्शन येता अशें कितें जावपाक शकता काय हातून कोणूच ताका परते ऑब्जेक्शन घेवंक शकना हे क्लियर आहा? लौकिक परते हांव तुमकां तेंच सांगता की हे सर्क्युलर जे आसा is either for the owner will apply or the occupant will apply, and as ऑक्युपंटान is केले जाल्यार तेच ते तो आता तो ऑक्युपंटान ऑलरेडी केले हे घर स्ट्रक्चर ताजें आसा तो आसा. 1972 पयल्यान रावता आतां 50 वयर जालीं वर्सां तो एखाद्रे त्या घरान रावता. हाऊस टॅक्स इज असेस्ड. तो जेन्ना म्युनिसिपॅलिटीन पंचायतीन वतलो तो रिसीट लायतलो आपणाचो हाऊस टॅक्साक हय. असेस जाल्ले आसा. वॉटर बरोबर. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाचें बील आसतलें ताचे कडेन. So बरोबर. based on which the panchayat and the municipality will issue that certificate. तातून आमी ओनरशिप डिसायड करिना. ओके. ना खुबशे कडेन अशें जाता सर की घर रिनोवेट करतलो मातशें जाल्यार ऑब्जेक्शन येता तसल्या टायमार हय प्रॉब्लेम पूण हे सर्क्युलर जे तो आहा प्रॉब्लेम आमी सॉल्व फकत करता. हे सर्क्युलर जे आहा आमी फकत कन्फ्युजन पयस करूंक सोदता. लोकांच्या मनान आसा पळय तें की आमची आदलीं घरां आसलीं की आमकां आतां परतें हें करपाक जाय जाल्यार आमकां परतें कन्वर्शन घेवचें पडटलें. हें स्ट्रक्चर लिगल काय न्ही तें आमी ह्या सर्क्युलरांनी तिनूय सर्क्युलर जे आयिल्ले आसा एक जमनी बद्दल की तुका परतें कन्वर्शन घेवपाची गरज ना. आणि हं. जेन्ना तो म्युनिसिपॅलिटी आणि पंचायती कडेन वतलो की ते ताका बरोवन दितले त्या सर्टिफिकेटी प्रमाणे की तुजें घर 1972 सर्वे जो पयलो जालो तातून रिफ्लेक्ट जाता फॉर्म 1 एंड 14 आसा ओ फॉर्म डी चेर आसा. इट हॅज बीन असेस फॉर हाऊस टॅक्स म्हणून अशें ते तांकां सर्टिफिकेट दितले. ओके. आयचे कार्यावळीन आमकां हेंच एक्सप्लेन करपाचें आसलें की 3 सर्क्युलरां सरकाराची कितें म्हणटा ती तेजो अर्थ कितें आनी इतलोच हे की सरकारान हें केलां लोकांक फायदो जावचो म्हणून केला आनी तेजो फायदो लोकांक बरे तरेन जावचो. आनी संदीप सर तुमी मुद्दाम जॉयंट जाले आमकां आनी बरे तरेन एक्सप्लेन केलें लोकां पर्यंत बरे तरेन हे एक्सप्लेनेशन म्हणजे अर्थ ह्या सर्क्युलराचो पावयलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू लोकीक. थँक्यू.